नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे ओकार हांव दीप्ती काकोडकर सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। म्हादयच्या प्रश्नांचेर सरकार ठाम म्हादयचो लढो आमी हारचे नात सांगता मुख्यमंत्री सावंत। उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयकारांचेर जाला परिणाम मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे। जमनी हडप प्रकरणांची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक जाल्या पुरायपणान बंद बनावट कागदपत्रांचो वापर करून जमनीच्या बेकायदेशीर विक्रीचेर हाडल्या आळाबंद सांगले मुख्यमंत्र्यान। टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली मुख्यमंत्र्यान टॅक्सी मुद्द्यांचेर मांडले आपले मत। नियमित तपासणी खातीर मांडवीतलो नवो आनी पोरणो पूल थारावीक वेळां खातीर आसतलो बंद उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकारी कार्यालयान केली अधिसुचोवणी जारी। लिंगभाट पर्रा नागवा वाठारांतले नागनाथ महादेव देवळांत चोरांनी केली तिसरे फावटी चोरी। चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फोडून सुमार 30,000 पैशांचेर केलो हात साफ तशेंच नंदीचे मुर्तेचें केलें लुकसाण। आणि भगवान महावीर अभयारण्यात आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक लागून ब्लॅक पॅन्थराक आयिल्लें दुर्दैवी मरण। फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून घेतले काळजी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें आश्वासन। आता खबरो विस्तारान। म्हादय प्रश्नाचेर सरकार ठाम आसा। म्हादय न्हंयचें उदक वळोवपाक दिवचें ना ह्या प्रकरणाचेर आपूण बारीकसाणेन नदर दवरून आसा। म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। म्हादय विकल्या काय कितें अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलेमावान केल्ले। मजगतीं गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। म्हादय विशयाचेर अजून आमी फाटीं आसात। म्हादय विकल्या काय कितें डीपीआर विड्रॉ केला काय ना हाचेर अजून प्रस्नचिन्ह आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव उलयलो। गोवा लेजिस्लेटर्स डे कार्यावळीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हे प्रस्न उपरासले। The way it is compromised, the way today our future, आमचे गोंयचे फुडार ज्या पद्धतीन आज म्हादयचो इश्यू जावं आमचे हिंगा बाय निर्मला सावंत आसा दुसरे इधर इतले लेजिस्लेटर आसा नाव एंड देन वी स्पीक इन दी असेंब्ली बट हुंय ना हुंय आमी म्हाका दिसता चुकताय फाटी आसा whether Madai is sold, whether the DPR will be withdrawn is a big question mark. Right from day one, when we were legislators, we have been debating, but it is the same state of affairs. Today, Goa's rivers are almost polluted. 50% of them are polluted. मजगतीं म्हादयच्या प्रस्नाचेर सरकार ठाम आसा। आमी ह्या प्रकरणाचेर बारीकसाणेन नदर दवरल्या। म्हादय न्हंयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचें नात। म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। म्हादयच्या बाबतीत म्हणजे सरकार फर्म आसा। अजूनय हांव सांगता की खंयच्याच बाबतीत आमी म्हादयचें उदक हें डायवर्ट करूंक दिवचें ना। बट सरकार ही केस ही सामकी म्हणजे हांव लागच्यान मॉनिटर करता। खंयच्याच बाबतीत आमी ही केस लूज जावचें ना हें हांव फर्मली सांगूं शकता। म्हादय प्रवाह जो हांगा फॉर्म जाल्लो आसा वीच इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट हें हांव कारण हांवें लागच्यान ही केस स्वताय पळयल्या। गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला। वर्स 2000 सावन गोंयांत पर्यटन तशेंच हेर उद्देग वाडल्यात। हाका लागून स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडला। देखून जायते प्रस्न निर्माण जाल्यात अशें मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। उदरगती कडेन वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्या आनी आमी जशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले। हांव ना म्हणना कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीत गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना। कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिझम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आनी मायग्रंट लेबर म्हणत हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो क्रिएट जायत आसा।
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जमनी हडप प्रकरणांची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खासगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रीचेर आळाबंदी हाडल्या अशें मुख्यमंत्र्यान ठामपणान सांगलें. मजगतीं गोंय साल्वार करपाक सगळ्यांनी राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचो अशें उलो युरीन मारलो. पळयात. शुक्रारा गोवा लेजिस्लेटर्स डे मनयलो. ह्या निमतान पक्ष फुडारी आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी गोंयांत तापत आशिल्ल्या मुद्द्याचेर बोट दवरले. जमीन, कसिनो, मेगा प्रकल्पांक लागून गोंयकारांक जावपी त्रास, तातूंतल्यान गोंय कशें साल्वार करचें हाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मत मांडलें. तशेंच गोंयचे भविश्य आनी वेगळी वळख राखपा खातीर राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचे असो युरीन उलो मारलो. Especially when it comes to Goa's destruction of Goa's forest environment. Few of the highlights that have been mentioned of scrapping of this 17(2)39A that is not in the interest of the state. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी जावपाक जाय म्हणून 2 वर्सां जालीं आमी डिबेट करता. मुखेलमंत्री सांगता जातली म्हणून. केन्ना जातली? जेन्ना दिल्लीचे वर्मा आनी शर्मा हिंगा सिटीजन जातले. आज साधारण गोंयकारांक उदक ना, रस्ते सारखे नाय, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. वयता थिंगा मेगा प्रोजेक्ट. अरे गोंयकारांक जोरीतोर हे प्रोजेक्ट नाका. आमी गोंयकारां लागून हिंगा जोरीतोर झगडटा जाल्यार गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कित्याक डिफायन जायना? It is a very, very serious issue today that we Goans are facing. Today, Bhavando Banido, जे मांडोवींत जे हे कसिनोचे जे करप्शन, गॅमलिंग हे वचपाकूच जाय. मागीर थोडे म्हणटले मांडोवींत काडून घालपाचें. होरात गोंयचे भायर. गोंयांत नाका, लँडाचेर नाका. आज dear friends and legislators, म्हाका दिसता we should be responsive, sensitive, and the call. Forget our political parties and our ideologies, but this has to be done for our future generation. जमनी हडप प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खासगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रेचेर आळाबंद हाडला आनी फुडाराक अशी फटवणूक जावची न्हू म्हूण खर उपाय सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बेकायदेशीर जमनीचें रुपांतरण आडावपाचेर आनी शेतकी जमनीची राखण करपाचेर सरकार खर आसा अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केल्या उपरांत सरकाराच्या हे एका कायद्यांत खूब मोठ्या प्रमाणात जी लँड फ्रॉड राज्यात चलताली, मागीर ती गव्हर्मेंट लँड आसूनी किंवा कोणाची प्रायवेट लँड आसूनी, फॉर्ज डॉक्युमेंट करून विकपाचें खूब मोठ्या प्रमाणात जे सुरू जाल्लें हे पुराय बंद जालें आतांच्या घडीक तरी. आनी अशा पद्दतीची लँड स्कॅम हे हॅन्सफोर्थ तरी जावची न्ही हाची पुराय काळजी ही म्हजें सरकार सातत्यान घेत आसा. एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करची न्ही हाज्याय खातीर म्हज्या सरकारात ऑलरेडी पावलां उचलल्या. एग्रीकल्चर लँड हाज्या खातीर कन्वर्ट जावची न्ही हाज्या खातीर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत टॅक्सीकारांचो विशय वाडत आसा. ह्या संदर्भात टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट लेगीत घेतिल्ली. टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली अशें मत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारांकडेन उलयतना मांडलें. पळयात. टॅक्सी पॉलिसीची फायनल अनाउन्समेंट जी आहा पळय न्हय विधानसभेच्या पयलीं करता ताजेर प्रिलिमिनरी डिस्कशन सुरू आसा. नियमित तपासणे खातीर नवो आनी पोरणो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर 11 जानेवारीक तात्पुरतो बंद आसतलो. आयतारा 11 तारखेर सकाळी 6 ते 7:30 मेरेन नवो मांडवी पूल बंद आसतलो. उपरांत तेच दिसा सकाळी 7:30 ते 9 मेरेन पोरणो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकारी कार्यालयान अधिसुचोवणी जारी केल्या.
लिंगभाट पर्रा नागवा वाठारात आशिल्ल्या नागनाथ महादेव देवळात चोरांनी तिसरे फावटी चोरी केली. चोरांनी देवळातली फंडपेटी फोडून सुमार 30,000 रुपयांचेर हात साफ केलो. तशेंच नंदीचे मुर्तेचेय लुकसाण केले. पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात. राज्यात चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा. लिंगभाट पर्रा नागवा वाठारात तिसरे फावटी चोरांनी नागनाथ महादेव देवळात चोरी केल्ल्याची घडणूक मुखार आयला. चोरांनी देवळात भितर निघून फंडपेटी फोडून 30,000 रुपया घेवन पळ काढलो. तशेंच नंदीचे मुर्तेचेय लुकसाण केले. ह्याच देवळात ही तिसरे फावटी चोरी जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. पुलिसांनी ह्या वाठारात गस्ती वाडोवची आनी जाता तितले बेगीन चोरांक धरचे अशी मागणी केल्या. की फंडपेटीन आमचे 30,000 सुमार पैसे असले ते तेंच्यांनी येले आनी तशेंच आमच्या फंडपेटी समोर एक लिंगाची मुर्ती आसा, म्हणजे नंदीची मुर्ती आसा. ती नंदीची मुर्ती पांयान तेंच्यांनी कितें तरी मारून सो डॅमेज केल्लो आसा. सो आमचे अशें प्रकरण आयज घडलेलें आसा. ही आयज काल घटना घडल्या तेची आमी पुलीस स्टेशन नोंद केल्ली आसा. थंय वचून हें केलें आनी साहेब देसाय साहेब हांगा येवन बिगडल्या. तेंच्यांनी मातशी इन्क्वायरी केल्ली आहा. फुडलो तपास तेंच्यांनी बेगीन करचो असो तेंच्या कडेन मागता आनी ते चोरांक बेगींतल्या बेगीन पकडून करचें. आनी हांव पुलीस साहेबा कडेन मागता की रातचे मातशें हांगा पेट्रोलिंगाक कोण धाडचे. साधारण 5:45 सुमार हांव दार उगडून डेली हांव तशेंच हें करता, फुलां बिलां काडटा. पळय जाल्यार दार उगडना जालें. तूं तुज्या घरान न्हू हांगा वयरूच रावता. थंयच्यान हें दार उगडना म्हणून पळय जाल्यार भायल्यान कडी. मागीर गोविंद सावळ म्हणून आसा तो डेली हांगा फेरयो मारता. ताका सांगलें आरे बाबा मातशें पळय उगडना दार. तो म्हणूंक लागला काका कडी घातल्या आनी हांगा चोरी जाल्या म्हणटा. मागीर हांगा येवन पळयलें हांव. हें भायली गेट बंद जातली पूण दार फोडलेलें. भितर फंडपेटी फोडलेली पळयली आमी भायल्यान. हात बीत लावंक ना. आनी मेन हेचें आसा देवस्थानचें देवाचें दार ते स्क्रू बी काडले. मुर्त्यो बी कितें तोडल्या. मुर्ती हेची फोडल्या नंदीची. म्हाका दिसता ह्यो सगल्यो गजाली करची गरज आयज. आतां जे न्यू कॉन्स्टेबल जे आहा तांकां एक्टीव करपाची गरज आहा. जे न्याय कॉन्स्टेबल आहा तांकां व्हडलेशे जवळशे पडोंक ना, ते पुलीस स्टेशनारूच आसतात. तेणी सांजचे पेट्रोलिंग करपाची गरज आहा. आनी ते आपले पयशे मोडून पेट्रोलिंग कशें करतले, ते आपली बायक घेतले. त्या खातीर तांकां एक रोबोट पावना. जो एक रोबोट म्हणून 100 गाडी जी आहा ती पावना पुलीस कंट्रोल रूम. ती एक गाडी पावना, ती खंय खंय वयतली. त्या खातीर मोटरसायकल प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बेगीन दिवचे. एक पुलीस स्टेशनाक 5 मोटरसायकल दिवपाची गरज आसा. थोडे पुलिसांनी स्ट्रॉंग रावपाची गरज आसा. आनी एक मॅसेजूय धाडपाची गरज आहा की अशे चोर जर तर मेवले जाल्यार तेंचे 2 जाणांचे पांय पासून मोडपाची गरज आहा धांवताना. म्हणजे ते कितें बेश्टे धांवचे ना न्हू, ते पुलिसांचेर हल्ला करतले मेवत जाल्यार चोरताना. तेन्ना तांकां 3rd डिग्री करपाची गरज आहा. 3rd डिग्री जर तर आयज करिना जाल्यार भंय निर्माण जावचो ना. गोंयांत सध्या दुर्घटनांचे प्रमाण जे आसा ते चालूच आसा किंवा वाडत आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. आनी ह्याच दुर्घटना मदीं खंय तरी आज देव सुद्धा सुरक्षीत आसा काय असो प्रश्न निर्माण जाता. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव वीणा मांद्रेकर आनी तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात लिंगभाटांतल्या लिंगनाथ महादेवाच्या देवळान आनी हांगासर आयज सकाळी चोरी जाल्याची म्हायती आमकां मेळटा. जेन्ना आमी देवळान पावता आमकां म्हायती अशी मेळटा की हे जे चोर आसले तेंच्यांनी देवळाचे जे दाराची खिळी आसा ती खिळी मोडून देवळान प्रवेश केलो. तशेंच हांगासली जेन्ना भटजी जे देवळा कुशीकूच रावता तेंच्या कडेन जेन्ना उलोवप जालें तेंचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जेन्ना ते सकाळी उठले आनी जेन्ना ते देवळान वचपाक भायर सरले तेन्ना तांकां अशें सापडलें की तांकां तेंचो जो रूम आसा देवळा कुशीकूच तांकां भायल्यान कोणी तरी लॉक केला. की हो जो प्रकार आसा तो खंय तरी चोरयेचो आसा, कारण देवळाची जी खिळी आसा ती मोडून कोणी तरी दार उक्तें करून दवरलेलें आनी देवूळ जे आशिल्लें तें अस्तव्यस्त परिस्थितीन तांकां दिसपाक आयलें. फुडें जेन्ना वता तेन्ना अशें कळून आयलें की देवळाची जी फंडपेटी आसा ती मोडलेली आसा आनी भितरल्यान खंय तरी 30,000 रुपयांचो जो कॅश आसा हो चोरयेक केलेलो आसा. ही चोरी हांगाच न स्टॉप जाता. देवळान जी नंदीची मुर्ती आशिल्ली तिका सुद्धा ह्या चोरांनी मोडपाचो तोडपाचो जो आसा तो प्रयत्न केलेलो आसा. दुसरो मुद्दो हांगासर असो जावन आसा की ह्याच देवळान ह्या पयलीं 2 फावटी चोरी जाल्ली. सो खंय तरी हांगासर सेक्युरिटी जी आसा ती खूब वीक आसल्या कारणान ही चोरी जाता काय किंवा कोण तरी एकूच ग्रुप ह्या देवळाचेर लक्ष दवरून ही चोरी परत परत करत आसा काय असो प्रश्न निर्माण जाता. सध्या पुलिसांचे इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते हांगासर चालू आसा आनी फुडली म्हायती जी आसा ती आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा तुमी गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर वीणा मांद्रेकर.
भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्यात आशिल्ल्या सोनावली देवालागसार आशिल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराक एका ब्लॅक पॅन्थराक शॉक लागून मरण येवप ही सामकी दुर्दैवी घडणूक. परतून अशी घडणूक घडची न्हय ताका लागून नव्या आनी आदल्या ट्रान्सफॉर्मराक संरक्षणात्मक कवर बसयतले अशें वीज खात्याचे मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. तशेंच फुडाराक अशी दुर्दैवी घडणूक घडची न्हय हाची काळजी घेतले अशें ढवळीकराचें म्हणणें. जाली की म्हाका दाबाळ फुडें म्हाका दिसता ती उपचाराचें वायट कारण खूब कडेन अश्यो गोश्टी ह्यो सदांच मागीर कळटा एक्सटेंड जातकीर. इंजिनियरांची चूक आसा अशें म्हणूंक शकना आमी, कारण हे पारंपारीक हो जो ट्रान्सफॉर्मर घातला पूण तो खूब जुनो त्या बद्दल ना, पूण हेची नोंद डिपार्टमेंटान घेतल्या. तेज्या कडेन अशें खंय आसा थंय आमी योग्य रितीन आनी आतां तर आमी जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ताका आमी कवर करता. आतां आमचे जे ट्रान्सफॉर्मर आमी गांवांत बसयल्या ताका कंपाउंड कशें आमी केलां. सो हाजे फुडें तें कंपाउंड कशें जें आसता तारेच्या भायल्यान देड सादारण 3 मीटर बाय 3 मिटराचें तें आमी सगळे कडेन करपाक लायतले. आनी तातूंतल्यान एक गोश्ट घडटली की जो डायरेक्ट ट्रान्सफॉर्मराक कोणूय पावता ताका थंय पावपाक मेळटलें. पयलीं तो त्या कंपाउंडाक ओल्ड ट्रान्सफॉर्मरा सुद्धा कवरिंग करून सगळ्या कवरिंग करपाक जाय. इट इज अ मस्ट. सो कोणाचेंय तशें जर सामकें भर वस्तीत बी जर कितें आसा जाल्यार तांणी म्हजें निदर्शनां हाडचें. तुम्ही पळयता की फाटली 1-2 दिसां पयलीं हांगा एक मोले भगवान महावीर अभयारण्य जें आसा त्या जाग्यार ते अभयारण्यात एक वायट घटना घडली की जो ब्लॅक पॅन्थर आसा तो ट्रान्सफॉर्मराक लागून विजेचो शॉक लागून तो मेल्लो. आनी हे मोठी एक घटना जावन पडलेली, कारण तो ट्रान्सफॉर्मर सताड उगडो आसलेलो. उगडो म्हणजे ताका कवरिंग कांय नासलेलें. आनी जेन्ना ह्या संदर्भांत आमी वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराक विचारलें की ट्रान्सफॉर्मर उगडो आसा ताका तुमचें बंधन कितें आसतलें काय म्हणून तेणी सांगलें की त्या ट्रान्सफॉर्मराक जी काल पयर जी घटना घडली ती वायट घटना घडली तेन्ना जो ट्रान्सफॉर्मर उगडो आसा तांकां फूल कवरिंग करतले अशें म्हणून तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. दिवचल वाठारांत आयताराक 11 जानेराक बिंब मासिकाच्या रुपया महोत्सवाच्या निमतान बिंब परिवारा वतीन बिंब भतकराम नांवान विशेष अंकाचो विमोचन सुवाळो जातलो. कोंकणी साहित्यीक चळवळ मुखार व्हरपा खातीर विमोचन सुवाळ्याच्या कवी संमेलनाक कवींनी मोठ्या संख्येन आपली हजेरी लावची अशें आव्हान बिंब मासिकाचे मुखेल संपादक दिलीप बोरकार हांणी केलें. तुमकां खबर आसा सगळ्यांक की आज सगळीं मासिकां बंद पडटात, कोण चलोवंक वचनात. अशा वेळाचेर 24 वर्सां कंप्लीट करप हें खूब म्हत्वाचें काम. आमी गोंयच्यान हें चलयताले, पणजेच्यान चलयताले, पूण आतां आमी एक संकल्प केला की आमचे 12 तालुके आसात आनी वर्साचे 12 म्हयने आसात. प्रत्येक तालुक्याचो एक खाशेलो अंक काडप आनी थंयचे जे कोण लेखक बरोवपी कवी आसात पळय तांकां सगळ्यांक बरोवपाक लावप. जानेवारीचो अंक हो आमी दिवचल म्हालाचो काडटात आनी तो 184 पानांचो स्पेशल अंक आसा. तातूंत 40 दिवचलकार आनी सांखळेच्या लोकांनी तातूंत आपलें साहित्य आनी कविता बरयल्या. असो हो दर्जेदार अंक आमी हांगच्यान दिवचलच्यान सुरू करतात. त्या उपरांत मागीर पेडण्या, मागीर काणकोण अशे एक म्हालान आमी वचत रावतले. तर आमकां त्या गांवचे लोक, त्या वाठारांतले लोक पळय आसात पळय तांकां बरोवपाक मुखार काडपाचे आसात. आनी तुमकां सगळ्यांक सांगपाची गजाल म्हळ्यार आमकां दिवचल आनी सांखळे अशें मेळून हांगा 40 लेखक आमकां हांगा मेळ्ळे जांची बऱ्यांतली बरी आर्टिकलां आमच्या ह्या जानेवारी अंका खातीर आसात आनी ते आमी हांगा रिलीज करतात 11 तारखेक दिसभर कार्यक्रम. बीम मासीक रोपा उत्सवाचे उक्तावण जो सुवाळो आसा तो गोंयचे मोलादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या हातीन जातलो. तशेंच मानाचे सोयरे म्हणून डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये जे दिवचलचे आमदार आसात, तशेंच प्रवीण शेट जे मय मतदारसंघाचे आमदार आसात हेंच्या ह्या वांगडा रावन हो उक्तावण सुवाळो जातलो. तसोच दिवचलचो प्रथम नागरीक जो विजयकुमार नाटेकर आसा, दिवचल नगराध्यक्ष, तोय ह्या कार्यावळीक मुद्दामून हाजीर रावतलो. आनी रोखडोच म्हणजे मदली जी कार्यावळ जातली आमी सकाळी फुडें मिरवणूक आसतली. सकाळी 9:15 वरांचेर आमी दिवचल गव्हर्मेंट जी शाळा छत्रपती शिवाजी शाळा आसा थंयसर एकी कडेन येतली आनी थंयसून भितरली पेट जो जाणकार आसा शेणै गोंयबाब
यांच्या घराकडे आमची मिरवणूक वतली आनी थंयसून आमी परत त्या शाळेकडे येतले आनी थंयसून आमची पुराय जी कार्यावळ जी आसा सुरू जातली. 10 ते 11 पासून उक्तावण सोहळो जातलो. तेज्या उपरांत 11 ते 12 ह्या उलाव जातले कोंकणी वेवसायीक कशी हाडप हेजेर उलोवप जातलें आनी ताका खास करून उलोवपी डॉक्टर वामन नायक हो आसा. 12 ते 1 ह्या मजगतीं प्रश्न म्हणजे सर्त जातली. तशेंच 1 ते 2 ह्या दनपारचें जेवण आसा आनी तेज्या नंतर कवी संमेलन आनी मागीर समारोप सोहळो आसा. समारोप सोहळ्याक खास करून माजी आमदार प्रवीण झांटे आसतले आनी मानाचे सोयरे म्हणून डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी जे अध्यक्ष कोंकणी अकादमी गोवा कोंकणी अकादमीचे ते आसतले. सारमानसे वयले शेतकारांनी सुरू केल्ले आंदोलन प्रश्नाचेर अजून तरी ठोस निर्णय जावंक ना. दुसरे वटेन प्रलंबीत प्रश्न सोडयात हे मागणेचेर शेतकार ठाम आसात. मजगतीं शुक्रारा सेगीत दुसऱ्या दिसा मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. हे विशीं आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हाजेरेंत दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांक वांगडा एक जोड बसका जाली. काल 2 दिसां पयलीं सारमानस ग्रामस्थांनी आमच्या सगळ्यांक मेळोन म्हणजे वेदांता कंपनीचो जो ट्रान्सपोर्ट आहा तो हाडयल्लो त्या संदर्भात काम बंद जाल्लें म्हणून आमचे डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आपयल्ली आयज. ग्रामस्थ आसले भितर, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले, मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले आनी हांव आसलो, PI आसले. आनी ह्या मिटिंगेन जे त्रास जे ग्रामस्थांक जाता ते तेंच्यांनी सांगले की रस्त्याचेर धूळ प्रदूशण जाता, मागीर डिपोजिशन जाल्ले आहा मातयेचे, हेका लागून एक्सिडंट जाता. हे सगळे विशय आहा ते एड्रेस करपाक लागून म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान सगळें आयकून घेतलेलें आहा आनी आमच्या तर्फे आमी ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की जे हे इश्यूज आहा जे लोकांक त्रास जाता हे त्रास कमी करपाक लागून कंपनीन ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाक. फॉर एग्जाम्पल जे एनवायरमेंटल इश्यू जे आहा, धूळ जाता, उदक जे जास्त हे जाल्लें आसता त्यामुळे जे लोकांक त्रास जाता हे पूर्णता बंद करता. खूप तेप झाला आता 19 महिने आहे. त्याच्या पहिली पासून आम्ही तुमच्याकडे अजून पासून अजय बाब आम्ही लढत आहा तुमच्याकडे. तुमकां न्याय कसो मेळटलो हो आमी मार्ग काडीत आहा. पूण आयज आमचे कडेन अशी मिटींग जाली कलेक्टर. आमकां दिसलें की खंय तरी म्हणटा एक सॉल्युशन येतलें आनी आमी सक्सेसफूल जातले सगळे. अशें पूण तशी जाली ना. कलेक्टर जेन्ना सांगता तुमी म्हणटा ते हें करा बंद करूं नाका, मागीर चालू एक इश्यू आहा. जो इश्यू आहा पळय तो इश्यू थंयच थेयला. तो जर इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार मायनींग सुरक्षीत चलतली आसली. पूण तांकां तशें करपाचें ना. ते फक्त आमकां कितें करता चाल ढकल करता. आनी जी म्हाजी शेत आहा पळय, म्हाजी प्रॉपर्टी शेताची ती हांव दिवंक शकना हांकां आनी हे म्हाका सांगूंक शकना आनी कोणाक पावरूय ना. हांव टॅनंट थंय, हांव शेतकारी, गरीब शेतकारी थंय. तुमचें आयकूंक आमी हांगा पडोंक ना, बसोंक येवंक ना. जे कितें तो सारको तुमी न्याय दिवचो आनी तेजेर कितें तें आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे बेगीनच्या बेगीन. आमी बसतले थंय. 2-1.5 महिन्या पयलीं आमचे निलेश कारबोडकराक आपोवन सगळे डिमांड घेवन सगळे एस्केलेटूय केल्ले. त्याच्या बद्दल तेजे धन्यवाद, तेणे एफर्ट्स घेतले. पूण आतां 1.5 म्हयनो जालो आमदाराच्या लेटराक सुद्दां किंमत ना. म्हणजे हेज्या वयल्यान तुमी चिंता की शेतकारांक 19 म्हयने रावचे पडले, आमदाराक जवळ जवळ 1 ते 1.5 म्हयनो रावचो पडलो. पूण अशेंच रावचे का कितें तरी काडटलो सोल्युशन हेजेर. आतां सगळ्यांनी ठरयलां कितें जाता तें जावं. पुलीस फोर्स ही पळय फाटल्यानच आसा, सगळ्यांची तयारी आसा. कितें जाल्यार भितर उडयतले, भितर उडया म्हणटा ते, पण आमी आमची शेतां सोडचे ना. हो तेंचो निर्णय आतां आसा. मडगांवचे नवे होलसेल नुस्तें मार्केटाचे कितलेशेच म्हयने जाले उक्तावण जावंक नाशिल्ले. पूण आतां ह्या मार्केटाक म्हूर्त मेळ्ळा. HGPDA मंडळाची शुक्रारा बसका जाली. तातूंत वांगड्यांनी नव्या होलसेल नुस्तें मार्केट प्रकल्पाच्या उक्तावणाची तारीख 23 जानेवारी अशी तात्पुरती निवड केल्या. मजगतीं गरज आशिल्ले सगळे एजन्सींची नेमणूक जातली अशें अध्यक्ष कृष्णा साळकार हांणी सांगलें. प्रकल्पाचो दुसरो भाग थारोवपा खातीर आमी GSIDC अध्यक्षा कडेन बसका घेतले. फुडल्या म्हयन्या मेरेन आमी सोंपो निविदा फ्लोट करपाचे आसात अशेंय अध्यक्ष कृष्णा साळकार हांणी सांगलें. हेजेर म्हणजे 2-3 आशिल्ले की एक तर आमचे जे होलसेल फीश मार्केट आसा ताजेर ओपनिंग केन्ना करपाचें काय म्हणून डिसिजन आशिल्लें. सो ते 23rd आमी करपाचें ठरयलां.
ते डिले जावपाचें इतलेंच कारण की थंय ज्यो एजन्सीज आशिल्ल्यो त्यो दोनूय MLAंचें एक म्हणणें आशिल्लें की तुमी ते स्टार्ट करचे पयलीं सगळ्यो एजन्सीज इन प्लेस आसच्यो, मेंटेनन्स एजन्सी, सुलभ शौचालय आनी कॅन्टीनाच्यो. सो तिनूय एजन्सीज ऑन बोर्ड ह्या विकान येतात. सो बाय 23rd असेंब्ली काबार जातकूच 23rd or 24th वी आर इनॉग्रेटिंग द SJBDA fish market that has been decided today. Secondly, there was one more issue that आता एक फेज ओपन करतो, दुसरी जी फेज आसा ती कशी करप काय म्हणून वेदर वी कंटिन्यू द सेम वे. कित्याक थोड्यांचे ओपिनियन आसलें की आता जो मार्केट बांदला तातूंत स्पेस कमी उरता आनी तो ओपन दवरचो म्हणून MLAंचें हें आशिल्लें की दीस इज बेस्ड ऑन रिप्रेझेंटेशन गिवन बाय होलसेल ट्रेडर्स आनी आमचे गोंयकार सगळ्या हातूंत की तो आता पळय नेक्स्ट फेज आसा ती सगळं तुमी ओपन दवरा म्हणून, हातूंत स्पेस कन्स्ट्रेंट जाता म्हणून. जेन्ना आमी विचारिल्लें गव्हर्मेंटाक तेन्ना गव्हर्मेंटाचें हें आशिल्लें की सिन्स दॅट प्रोजेक्ट सगळो पास जाला वेदर डेविएटिंग फ्रॉम दॅट प्रोजेक्ट एलाव करतले की ना काय म्हणून. सो आज परते मिटिंगेन ते डिस्कशन जालें आनी आमी आमचो JSIDC चेअरमॅन जो आसा मायकल लोबो ताजे कडेन मिटींग ठरोवपाचें थारायलां. तेन्ना थंय ताका आमचो आर्किटेक्ट जो आसा ताका आपोवपाक थारायलां आनी हाव बेस्ट वी कॅन मेक दीस मार्केट मोर स्पेशियस हें पळोवपाचें वेर इट फिट्स विदीन द रुल्स. म्हणजे खंयच आमी डेविएट करनासतना मोठो स्पेस कसो करपाचो हे आमी ताजेर विचार करपाचो थारायलो. सो दॅट ऑल्सो इन दीस असेंब्ली इलेक्शन ती एक डेट फिक्स जातली वेर वी कॅन ऑल सीट ताज्या आर्किटेक्टाक आपयतले आनी तो इश्यू सेटल करतले. सेकंडली आनी एक पयलीं आमी सांगतले की हो मार्केट जेन्ना डिझायन केल्लो टोटली इट वॉज मेंट फॉर ट्रेडर्स आनी आमचे गोंयकार रापणकार बोटकार तांचे खातीर. सो तांकां एक सेपरेट हें करपा खातीर आमी पयलींय थारायल्लें. सो तो इश्यू आज डिस्कस जाल्लो. सो तो ओल्ड डिसिजन जाल्ल्या कारणान तो इश्यू आमी खंयच्यान एक्सेस दिवप कितें करप दॅट ऑल वील बी डिसायडेड इन अ मिटींग विथ JSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो सर, CM आनी तो आर्किटेक्ट. सो त्या मिटिंगेन हे तिनूय विशय काबार जातले. म्हणजे पार्किंग करून दवरता ते गाडयो कितें जातले तेतून भितरूच आसतले काय भायर खंयच्यो पार्किंग भितर होलसेलाक ट्रेडर्साची ज्यो गाडी गाडयो पार्किंग अजून सुद्धा पार्किंग करून दवरता ते भितर ना पार्किंग आसा त्यो काडूंक जाय. ते ट्रेडर्सांच्यो 8 येता पळय कितें गाडयो त्योच एंट्री करपाक जाय आनी सकाळी फुडें भायर वचपाक जाय. सपोज तशें कोण पार्क अजून करता जाल्यार वी विल टेक एक्शन. दे कॅनॉट पार्क लायक दॅट. सोपो टेंडर कितें जाला सोपो टेंडर तोच आज डिसायड जाल्लो. ते 2 कारणां खातीर उरिल्ले. एक तर आमचो डिले जालो म्हणून आनी आतां नेक्स्ट वीक आमी तो काडपाक थारायल्लो. सो दे ऑल डिसायडेड दॅट असेंब्ली मागीर प्री मिटींग हे तुमी प्रोसेस स्टार्ट करचो, प्री मिटींग बी आपोवन तुमी तो दिवचो म्हणून. सो दॅट एवरीथींग इज रेडी. पयलीं ते थोडे पॉयंट्स आशिल्ले ते दे वर नॉट एग्रींग आनी मागीर एकदां आमकां लोकांनी सांगलें की बाबा तो रेट वाडोवपाक जाय देंवोवपाक जाय म्हणून. तुम्ही जो रेट केला इट इज टू एक्झॉर्बिटंट. सो आमी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आमी परते PWD कडेन धाडून ते येता म्हणल्यार आमकां डिले जालो. सो मे बी बाय दीस मंथ एंड दॅट ऑल्सो शूड बी फ्लोटेड. मिटिंगाचें व्हडलें कांय ना रे. मिटींग जाल्यार आमी 23 जानेवारीक होलसेल फीश मार्केट फायनली इनॉग्रेट करतात 23 जानेवारीक. ताजे पयलीं थंय हावसकीपींग एजन्सी काम दिवंक जाय हें हांवें तांकां सांगिल्लें. कित्याक तें उगडें जातकच तुमकां रोखडोच 2 दिसांनी हें मेळटलें की उगडें जाल्लें जालें घडटात म्हणून. तें जावंक जायना म्हणून हावसकीपींग एजन्सीक पयलीं काम दिवप आनी तें 23 तारखेक इनॉग्रेट करप हें मेजर डिसिजन कळ्ळें जालें. आनी अदरवायज आनी खूब कडेन केसीस अश्यो आयल्या जंय ODPन आशिल्लें एक आनी हांचे चुकून हें केल्लें. सो पीपल हॅव कम फॉरवर्ड की आमचे एक्झिस्टींग घर आहा ते रिक्रिएशन म्हणटात आनी कितें. सो ताजेर आमी तें करेक्शन करचें म्हणून बोर्डाक घालून सोपोचो टेंडर करपाक कितें फायनल जालो सोपोचो टेंडर सोपोचो टेंडर आनी ते होलसेल मार्केट इनोव्हेशन हें जायत ना. सो फायनली 23 तारखेक ते जाता. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है.
But with Parul University's online program, you can study anytime, anywhere. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. म्हादय प्रश्नाचेर सरकार ठाम आसा. म्हादय न्हंयचें उदक पळोवपाक दिवचें ना ह्या प्रकरणाचेर आपूण बारीकसाणेन नदर दवरून आसा. म्हादय विशींचो लढो आमी हारचे नात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. म्हादय विकल्या काय कितें असो अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्लें. मजगतीं गोंयांत उद्देगीकरणा वांगडा स्थलांतरीत कामगारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जाला अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जमनी हडप प्रकरणांची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड तयार जाले उपरांत गोंयांत जमनीची फटवणूक पुरायपणान बंद जाल्या. तशेंच बनावट कागदपत्रांचो वापर करून सरकारी आनी खासगी जमनीची बेकायदेशीर विक्रीचेर आळाबंदी हाडल्या अशें मुख्यमंत्र्यान ठामपणान सांगलें. मजगतीं गोंय साल्वार करपाक सगळ्यांनी राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवचे असो उलो युरीन मारलो. गोंयांत टॅक्सीकारांचो विशय वाडत आसा. ह्या संदर्भात टॅक्सीकारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट लेगीत घेतिल्ली. टॅक्सी धोरणाचेर निमाणी घोषणा विधानसभा अधिवेशनाच्या आदी वा अधिवेशनाच्या वेळार जातली अशें मत मुख्यमंत्र्यान पत्रकारां कडेन उलयतना मांडलें. नियमित तपासणी खातीर नवो आनी पोरनो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर 11 जानेवारीक तात्पुरतो बंद आसतलो. आयतारा 11 तारखेर सकाळी 6 ते 7:30 मेरेन नवो मांडवी पूल बंद आसतलो. उपरांत तेच दिसा सकाळी 7:30 ते 9 मेरेन पोरनो मांडवी पूल सगळ्या तरेच्या येरादारी खातीर बंद आसतलो. हे विशीं उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकारी कार्यालयान अधिसुचोवणी जारी केल्या.
लिंगमाट पर्रा नागवा वाठारात आशिल्ल्या नागनाथ महादेव देवळात चोरांनी तिसऱ्या फावटी चोरी केली. चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फोडून सुमार 30,000 रुपयांचेर हात साफ केलो. तशेंच नंदीचे मुर्तेचेय लुकसाण केले. पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात.